आज कुर्सोचो दीस. जेजूचे कश्ट मरण भक्तीन उगडास करचो दीस. कुर्साचेर नियाळतना दूख भोगता तरी आमचे सडवणे पसो ताचेर उमकळटल्या सडवणदाराक पळयतना आमकां निजायकी दादोसकाय भोगता. कुरीस आमच्या जिणयेचो केंद्र, कित्याक जेजून ताच्या कुर्सा मरणा आनी जिवंतपणा मुखांत आमची सडवण केल्या आनी आमकां नवें जिवीत फावो केला. देखून आज आमी कुर्साक नमस्कार आनी आराधन करता. कुर्सा विणें आमचें जिवीत अर्थरहीत. कुर्सा तावन आमचे जिणेक लिसांव शिकता आनी ते जिवंक करपा मागून हे देवस्तुतींत उर्बेन भाग घेता. आयची देवस्तुती गंभीराय आनी सादेपण दाखयता. आज दाबाचो ना, संभ्रम ना वा फेस्ताचें वातावरण ना. आज आलता रिती सुरंगान ना, गांठी वाजनांत आवाज ना. सगळे शांत आनी आयचें मौन वातावरणच आयच्या दिसाचें महत्व सांगता. आयचे देवस्तुतीचो बैलो जिनोस आमच्या काळजा मनाक जेजूच्या कुर्सा मरणाचो गूट समजूंक आदार जावं. आयचे देवस्तुतीन 4 भाग आसात. पयलो देवाच्या शब्दाचो संभ्रम, दुसरो सांभ्रमीक प्रार्थना, तिसरो कुर्साचो नमान, चवथो पवित्र प्रसादाची रीत. पातकी मनशाचे किरकोळपण ओपून घेवन तशेंच आपल्या पतीच्या मरणांतय पवित्र सभेक ताच्या पत्नीक भोगची दूख आनी गंत व्यक्त करून आतां याजाक मौनपणी पुरशांवार येतले, रिते आल्तारी मुखार धरणीर सरपडटले आनी मागणे करतले. तांचे बराबर आमी उबी रावन मौनपणी मागया आनी देवस्तुतीन भक्तीपणी पात्र घेवया. देखून सगळ्यांनी उबे रावचें. सर्वेश्वरा,
आदामच्या पातकाचे ख्यास्त आमकां सगळ्यांक ताच्या भुरग्यांक लागून आयली आनी समेस्त आमी मरणाक सांपडल्या आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आपल्या कश्टा मरणा वरवीं ते ख्यास्तीचें फारीक फोंड दिलें तर जशें आमी सैमा वरवीं आदामचें रुपणें घेतलां तशें सुकुरपे वरवीं जेजूचें रुपणें घेवंक आनी ताचे सारकी पवित्र जावंक आमी पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पयलो भाग देवाच्या शब्दाचो संभ्रम. ह्या संभ्रमांत आमी 3 वचपां आयकतल्या. पयले वसाप इसाया प्रवाद्याच्या ग्रंथांतले, दुसरे हेब्रावाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले आनी तिसरे वसाप जुवांच्या वंजनांतली सोम्याचे कश्टांची कथा. देवाचे उतार भक्तीविनी आयकूंक आमकां समी आयती करया. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. पळया, म्हजो सेवक सुपळ जातलो, तो वर्त जातलो आनी उन्नतीक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळोवंक ताटाक जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूप सुनातलें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतालो आनी राय ताच्या मुखार तोंड दापून रावताले. कित्याक केदींस सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींस आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सतमंदीत? सूर्यस्पराचो बावळो कोणाक उगडापो जालो? ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या जडा भाशेन वाडलो, सुक्या करडे बुयंतल्या पाळा सारको, आनी ताचेर नदर घालिशी करूंक ताका सुरूपाय नातली, आकर्शण नातलें. आमचीं काळजां ताचेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली. कोणेच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो, दुखीचो मनीस तो, कश्ट सोसून अणभव आसलेलो. तांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता. ताचे मदलो एकलो मनशांनी ताची बेपर्वा केली आनी आमी ताका देखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त भोगून आसलेलो, देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिडलो. ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमी सगळीं शेळयां भाशेन चिंपडून गेल्ल्या, हर एकल्यान आपापली वाट धरिल्ली. पूण आमा सोमेस्तांच्या अपराधांचो भार सरस्परान ताचेर घालो. ताका निश्ठुरायेन सयलो तरी तो खालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतले तसल्या शेळये परी, लोवंत आसतल्या मुखार वगोस रावतल्या बकऱ्या बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्ती केली, परमण मारलें आनी ताका दवरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडून गेली? जी येतल्या त्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतले पोटकिरे उतार केदींच भायर सरूंक ना. तरी नसत्या मनशां सोवें ताका एक पोंड दिलो, ग्रेस्ता सोवें ताका एक समाधी दिली. कश्टान दगडांनी ताका चिडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें पारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपल्या संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची खुशी सफळ जातली.
हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपल्या जाणवाये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवन म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवन करतलो. तांच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशा मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारा मदें तो लूट वणतलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्यां पासून ताणें विनंती केली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. बापा तुझ्या हाती मुझो आत्मो अर्पिता. बापा तुझ्या हाती मुजो आत्मो अर्पिता. तुझे लागीं धावून येता सोदून तुझो आसरो. निराशी जावचो ना सोम्या ना कोण म्हाका दुसरो. बापा तुझ्या हाती मुजो आत्मो अर्पिता. नापास जालो हांव दुस्मानाक आनी वळखीच्याक बिरांत. किरकोळ जालो सर्वय लोकांक सरसेजाऱ्यांक पर्यांत. बापा तुझ्या हाती मुजो आत्मो अर्पिता. मेल्लेल्यांक जशें विसरतात विसरल्या ते म्हाका. सांडलेल्या आयदाना परी नाका जालो तांकां. बापा तुझ्या हाती मुजो आत्मो अर्पिता. बापा तुझ्या हाती मुजो आत्मो अर्पिता. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, तर आमी उसारतांव तो बाबार तीर सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक, सर्गार गेला तो जेजू, देवाचो पूत, आनी तो कांय आमचे अस्कतकाये विशीं कनवळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्ही. आमचे बरीच संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलोलो तसलो, तरी ताणें पातक केलें ना. तर गरजे अकंतच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कुरपे सिंहासना लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक सकतेल्या लागीं बोबगाल आनी दुखांक घडोवन प्रार्थना आनी विनत्यो करूंक लागलो. ताच्या मनकुल्या ल्हानपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकयेच्या शिखराक ताका उबारतस ताचें उतर पाळतेल्या सोमेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. ख्रिस्त आमचे पासून मरण पर्यंत, क्रुसाचे मरण पर्यंत
देवान ताका अतिऊंच उबारला आनी दिला ताका तें नांव सनावां प्रास्वोर्तें. सांज वांपरमाने आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कष्टांची कथा. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसा सवें बायसन गेलो केद्रोन व्हाळा पलतडी. थंयसर आसलो एक मोळो आनी तो आनी ताचे शीस त्या मोळ्यांत रिगले. ताका परदीन कसो सुदासी ती सुवाजना हासलो कित्या जेजू आनी ताचे शीस साबार पोवटी थंयसर मेळटाले. देखून जुदास एक शिपायाचो सैन आनी प्रधान याजकांनी आनी फरिसांवांनी धाडलेल्या नौकारांक घेवन आनी दिवे आनी हातेराकान घेवन थंयसर आयलो. तवळ जेजू आपणाचे येवंक आसेन सजना हांसोवन मुखार गेलो आनी ताचे लागीं विचारी लागलो. कोणाक सोदता तुमी? तांणी जवाब दिली, जेजू नाझरेना. जेजून तांकां सांगले, हांवूच तो. ताका परदीन कसो जुदासी तांच्या सांगात आसलो. हांवून समोन ताणें तांकां सांगलें. ते फाटी सरले आनी धरणीक आपटाले. परतून ताणें तांकां सवाल केले, कोणाक सोदता तुमी? ते सांगा लागले, जेजू नाझरेना. जेजून तांकां जवाब दिली, हांवूच तो म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हाका जर तर तुमी सोदतात तांकां वचोंक सोडा. अशें पूण जावंक आसलें ताणें म्हणलेलें ते उतर. तुवें म्हाका दिलेल्या पैकी कोणाकच हांवें होगडावंक ना. सिमांव पेद्रू लागीं तलवार आसली, ताणें ती भायर काडली आनी प्रधान याजकाच्या साकराक मारलो आनी कापलो ताचो उजवो कान. त्या साकराचे नांव माल. पूण जेजून पेद्रूक सांगले, तुजी तलवार पोत्यांत घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्लेली काल्स हांवें पियेना एकी. तितल्या त्या सैनान आनी सेनापतीन आनी जुदेवांच्या नौकरांनी जेजू धरलो आनी ताका बांदलो आनी वेलो ताका पयलो अन्नासा लागीं. अन्ना जावन आसलो मांव कैफासाचो आनी कैफा जावन आसलो त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक. कैफासान जुदेवांक ती आलोचन दिल्ली, बरें म्हूण एका मनशान मोरचें प्रजे पासून. सिमांव पेद्रू आनी एक शीस जेजू फाटल्यान वेताले. तो आनी एक शीस याजकाच्या वळखीचो आनी जेजू सांगता तोय श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणांत रिगलो.
पूण पेद्रू भायर दारवोट्या लागीं उबो आसलो. श्रेष्ठ याजकाच्या वळखीचो तो दुसरो श्रेष्ठ भायर गेलो आनी दारवोट्या गाने कडेन उलोवन पेद्रू भितर हाड आयलो. तवळ ती दारवोट्या घान पेद्रूक म्हणाली, तूं काय ह्या मनशाच्या शिसा पैकी एकलो गी? पेद्रून जबाब दिली, हांव न्हय. हिंव खातलें देखून साकोर आनी नावकार एका आकट्या लागीं उबे आसले आनी घेताले. पेद्रूय तांच्या सांगाता उबो रावून घेतालो. श्रेष्ठ याजकान ताच्या शिसा विशयान आनी ताचे शिकोवणे विशयान जेजू लागीं विचार केलो. जेजून तांकां जबाब दिली, हांव संवसारा मुखार परगट बोलयला. सोमेस्त तुजो देव सांगाता मेळच्या कडेन सिनगोगांत आनी देवळांत हांवें सदांच शिकयला. गोठान हांवें कसलेंच उलोवंक ना. मोचे लागीं कित्याक विचारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकल्ल्या कडेन विचार. हांवें कितें सांगलां तें जाणान. इतलें ताना म्हणलेंच लागीं उबे आसलेल्या एका नौकरान जेजूक एक थापड दिले आनी म्हणलें, अशी गी तुवें जबाब दिवची श्रेष्ठ याजकाक? जेजून ताका जबाब दिली, हांव सर सुकोवन उलयलो. मोची सूक रुसू करून दी. पूण सारकें हांव उलयलो जाल्यार कित्याक म्हाका मारताय? आनी अन्नासान ताका बांदून श्रेष्ठ याजक कैफासा कडेन धाडलो. अशें आसता सिमोन पेद्रू उबो आसलो आनी घेतालो. आनी ताचे लागीं ते म्हणा लागले, तूं ताच्या शिसा पैकी एकलो गी? ताणें नाकारून म्हणलें, हांव न्हय. श्रेष्ठ याजकाच्या नौकरा भितरलो एकलो पेद्रून कान कतरलेल्या सोसैरो ताचे लागीं म्हणा लागलो, तुका हांवें ताचे सांगता म्हळ्यान पळयलो न्हय गी? पेद्रून परतून नाकारले आनी तेच घडये कोंब्यान सात घालो. उपरांत तांणी जेजू कैफासा तांव अधिपतीच्या रावळेराक व्हेलो. तवळ साकाळ आनी तांणी पास्कायसर बस जायना म्हणल्या खातीर रावळेरान ते भितर रिगूंक ना. देखून पिला तांकां मेळ्ळो भायर गेलो आनी विचारी लागलो, ह्या मनशाचे फिर्याद तांणी ताका जबाब दिवन म्हणलें, तूं अपराधी न्हय जाल्लो जाल्यार आमी ताका तुज्या अधीन करते ना. आनी पिला तांकां सांगा लागलो, तुमीच ताका व्हरा आनी तुमच्या नियमशास्त्र प्रकार ताची नीत करा. तवळ सुदेव ताका सांगा लागले, कोणाचो जीव काडूंक आमकां अधिकार ना. खंयच्या जिन्साचे मरण आपूण मरतलो म्हूण
जेजून म्हणलेलें उतर ह्या परिपूर्ण जालें. उपरांत पिलात परतून रावलेला भितर गेलो आनी जेजूक ताणें आपयलो आनी ताचे लागीं तो विसारी. तूं जुदेवांचो रायगी जेजून जवाब दिली. तुझे स्तकीस तू हे म्हणताय की या हेरांनी तुका म्हजे विशां सांगला. पिलातान जवाब दिली. हांव जुदेव कुळये सोगी तुजे प्रजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन दिला. कितें केलां तुवें? जवाब दिली जेजून. मोचे राज ह्या संसाराचे न्हय. मोचे राज ह्या संसाराचे जाले जाल्यार जुदेवांच्या हातान पडनाशे. मोचे नौकार जोस्ते आसले पूण मोचे राज ह्यांगा तावन उपजाले न्हय. आनी पिलात विसारी. तर तूं एक राय. जेजून जवाब दिले. तुवें म्हणच्या बरेच हांव सावना साराय. ह्या पासोद हांव जल्मलो आनी ह्या पासोद हांव संवसारांत आयलो. सताक हांवें साक्ष दिवचां सजावन आसा प्रत्येकलो म्हजो ताळो आयकता. पिलातान ताका म्हणलें. सक म्हळ्यार कितें? आनी तितले म्हणून जुदेवा मेळोन तो परतून भायर गेलो. तांकां तो सांगा लागलो. म्हाका ताचे थंय कसलो सापरात मेळना. पूण पास्कांच्या वेळार एकल्याक हांवें तुमकां सोडी जंय म्हूण दस्तूर आसा. तर जुदेवांच्या रायाक हांवें तुमकां सोडी जंय म्हूण तुमची कुशीगी. परतून सोमेस्ता निंबोब घाली. हाका न्हय बाराबासाक सोड. हो बाराबस जावन आसलो एक सोर. उपरांत पिलातान जेजूक धरून ताका जरबान मारयले आनी शिपांनी एक कांट्याचो मुकोट विणलो आनी ताच्या मस्तकार सांसिलो आनी एक रक्तांब बसयलो तांणी ताचेर घालो आनी ताचे मुखार येवन ते म्हणाले, आनी ताका तापटा मारतले. उपरांत पिलात परतून भायर गेलो आनी तांकां सांगा लागलो, पळया तुमचे मुखार हांव ताका भायर हाडटा. ताचे थंय कसलो सप्रात म्हाका मेळना म्हूण तुमी जाणा जायजय. आनी जेजू भायर आयलो आनी ताचेर आसलो तो कांट्याचो मुकोट आनी रक्तांब बसयलो. आनी पिलात तांकां सांगा लागलो, पळया ह्या मनशाक. मुख्याजकांनी आनी नावकरणेन ताका पळयलोस तांणी बोब घाली. खुर्साय ताका, खुर्साय ताका. पिलात तांकां सांगा लागलो, तुमीच ताका व्हरा आनी कुर्सार मारा. म्हाका ताचे थंय अपराध मेळना. जुदेवानीन ताका जबाब दिली, आमकां आसचे आमचे नियमशास्त्र
आणि त्या नियमशास्त्र प्रकार ताणे मोराचय कित्याक आपूण देवाचो पूत म्हूण ताणे मोडा. हे आयकोन पिलात आनीक भियेलो. परतून तो रावळेला भितर गेलो आनी जेजू कडेन विचारी लागलो, तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जबाब दिली ना. देखून पिलात ताका म्हणा लागलो, म्हजे लागीं तूं उलयनाय गी. तुका खुरसावंकी म्हाका पदवी आसा आनी तुका सोडूंकी म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नेणाय घी. जेजून ताका जबाब दिवन मोडले, वयर तावन तुका ते दिवनातले जाल्यार मोचेर तुका कसलीच पदवी आसतना. ह्या खातीर म्हाका तुजे अधीन केल्याचे पाताक चड व्हरते. आनी तो वळतावन पिलात ताका सोडूंक उपाय सोदतालो, पूण जुदे बोब घालीत आसले. हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं सेजाराचो इश्ट न्हय. कित्याक कोण आपणाक इस्राय करता तो सेजाराचो विरोधी जाता. ही उतरां आयकोन पिलातान जेजूक भायर हाडलो आनी तो लितोस्त्रोतून हेब्रे भाशेन गब्बाता म्हणले सुवातेर निती आसनाचेर बसलो. तो जावन असलो दीस पास्कांच्या तयारेचो आनी सुमार 2 पार. आनी जुदेवांक तो सांगा लागलो, पळया तुमच्या रायाक. पूण तांणी मारली बोबाळ. काड ताका खुरसाय ताका. पिलात विसारी, तुमच्या रायाक हांवें कुरसांवचोगी. श्रेस याजकान दिली जबाब, ना आमकां राय बगार सेजार. तितल्या ताणें जेजू कुर्सार मारच्याक तांचे अधीन केलो. आनी तांणी जेजू घेतलो आनी ते ताका व्हरून गेले. आनी वोवोन आपलो कुरीस तो गेलो काट्टे दोंगर म्हूण अर्थ जावचे हेब्रे भाशेन गोलगोथा म्हणच्या सुवातेर. थंयसर तांणी कुर्सार जोडलो आनी ताच्या सांगाता हेर दोगांक एवशी एकल्याक तेवशी एकल्या जेजूक मध्यगार. आनी पिलातान एक कळवणी बरयली आनी ती कुर्साक लायली. आनी अशें बरयले, जेजू नाजारेन जुदेवांचो राय. जेजू कुर्सायली सुवात शारा लागीं आसली देखून ही कळवणी जायत्या जुदेवांनी वाचली. हेब्रेव, ग्रीक आनी लातीन भासांनी बरोवन आसली. त्या पासून जुदेवांचे प्रधान याजक पिलाता सांगा लागले, जुदेवांचो राय म्हूण बरय नाका. बगर आपूण जुदेवांचो राय म्हूण तो म्हणटालो म्हूण बरय. पिलातान जबाब दिली, बरयलां तें बरोवंक जालां. शिपायांनी ताका कुर्सा जोडल्या उपरांत कानगेली ताची वस्त्रां आनी तासो दगलो. वस्त्रांचे तांणी 4 वांटे केले, एकेका शिपायाक एक वांटो. पूण ताच्या दगल्या शिवोन नासली. वयर तावन सकल्या पर्यंत एकच विणलालो. देखून एकामेका ते म्हणूंक लागले,
तो आमी पिंसू नका तो कोणाक म्हूण सोडती घालया. पूर्ण जावंक असले पवित्र पुस्तकां सांगता ते म्हजी वस्त्रां तांचे मदें तांणी वांटून घेतली आनी म्हज्या दगल्याक ताणें सोडती घाली. शिपायांनी निजायकी तशेंच केलें. जेजूच्या कुर्साच्या बगलेन उबी रावून आसली ताची माता, ताचे मातेचे भयण क्लेयोफासाची स्त्री मोरी आनी मोरी मगदलेन थंयसर उबे आसचे आपले माये आनी आपणे मोकरच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले मायेक म्हणलें, स्त्रिये हो तुजो पूत. उपरांत म्हणलें ताणें शिसा, ही तुजी माता. आनी ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणांगेर कान उपरांत जेजून पवित्र पुस्तक पूर्ण जावचे पासून घडोवंक आसचें सर घडोवन जालें म्हूण जनान जावन म्हणलें, म्हाका तान लागता. आंबोट वायन भरलेलें एक आयदन थंयसर आसलें आनी ताणें एक दर्या हाडलें. त्या आंबोट वायनान बरें बुडोवन एका हिसोपाक बसोवन ताच्या तोंडाक धरलें. तो आंबोट वायन पियेलोस जेजून म्हणलें, संपदलें. आनी मस्त भागोवन ताणें प्राण केलो. तो तयारायेचो दीस जाल्ल्या वरवीं साबाताच्या दिसा कुडी कुर्सा उरानये म्हणल्या खातीर कित्याक तो जावन आसलो वर तो साबत. तांचे पांय मोडूंक आनी ताका काडून व्हरूंक जुदे पिलाता लागीं रजा मागा लागले. देखून शिपाय आयले आनी तांच्या सांगाता कुशायल्या. पयल्याचे आनी दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले. पूण जेजू सशीन ते येतस तो पयलेच मरण पावला ते तो पळोवन ताचे पांय तांणी मोडले ना. बागा शिपायां पैकी एकल्यान बलयेन ताचे कडवळ उक्तें केलें आनी तक्षण भायर सरले रगत आनी उदक. आनी हे पळयल्यानच ही साक्ष दिवची ताची साक्ष करी. आनी तुमी सत मनशा पासून आपूण सत आसलें सांगता म्हणलें जाय की तो जळना. ह्यो संगती घडोवन आयल्यो पूर्ण जावचे पासून पवित्र पुस्तकाची सांगणी ताचे एक हाड तुमी मोडचे नान. आनी परतून सांगता पवित्र पुस्तक तांणी तोपुल्याचे ते दीस घालतेले. हाचे उपरांत आरिमाथयाचो जुजे जेजूचो एक शीस मात्र जुदेवांच्या बिया गुप्तपणी जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागा लागले. पिलातान रजा दिली. देखून तो आयलो
आनी जेजूची कूड ताणें काडून व्हेली. आनी निकोदेम पयले फावटी रातीचो जेजू लागीं गेल्लो तोय आयलो हाडून सुमार 100 रातलो तुकासो सांगाता बसयल्लो रक्ताबोळ आनी कांटे कुवार. तांणी जेजूची कूड खाण गेली आनी जुदेवानी मातयेक पावचे रिती प्रकार सुगंध द्रव्यांनी माकून साणी वस्त्रांनी घोट लायली. ताका कुडसायला सुवातेर आसलो एक मोळो आनी तांतून येदोळ कोणाकच दवरूंक नासलेली नवीस एक समाधी. जुदेवांचो तयारायचो दीस जाल्लो निमती ती समाधी लागींच आसलेली देखून जेजूक तांणी तांतून दवरलो. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, 2 वर्सां आदीं भाग्यवंत म्हणून पासारलो भाग्यवंत हेनरी न्यूमन, कार्दिनल हेनरी न्यूमन हाच्या विशयान तुमी आयकलां जावंक पुरो. ताची आवय मरणाच्या थंडीर आसली आनी ती मरणाच्या थंडीर आसतना तिच्या थंय कितें घडलें त्या विशयांत तो आमकां बरोवन थोड्यो संगती कळयता. केदाळ आपणाची आवय हुशार ना, ती मरणाच्या थंडीर आसा म्हण आयकल्ल्यानच तो ह्या जग जावन आसलो, तो घरा गेलो तिका पळोवंक आनी तिची ती गत पळोवन ताकाच बेजार भोगलें. तितले मात्र न्ही, कोणी येवं दीत कोणी वचों दीत तांचे लागीं तिचीं सवालां अशीं, देव आसा म्हण तूं पाती येताय की, देव खंय आसा, देवाक तुवें पळयलाय की. असली सवालां आयकून कार्दिनल हेनरी न्यूमनाक आजाप भोगलें. ही म्हजी आवय की, हिणें आमकां इतलो बरो भावार्थ दिला, तिच्या सगळ्या भुरग्यांक तिणें भावार्थ दिला, शिस्त सांगल्या, मागणें शिकयला आनी हीच एक आवय इतली भावार्थी बळवंत स्त्री सदांच मागण्यांत आसची, सर्व लितूर्जी कार्यांनी सांगाता मुखार आसची, आमकां मुखार वचोंक ती प्रेरण दिल्ली. आज तिच्या मरणाच्या ह्या घडये ती आयिल्ल्या गेल्ल्या कडेन विचारता, देव आसा गे, तुवें पळयलाय गे, देव खंय आसा. थोड्या तेंपान तिचें मरण जालें आनी कार्दिनल न्यूमन ताच्या मिसांवा खातीर पार्टी ताच्या फिरगेचे इगर्जेक गेलो. तरी पूण हे एक सवाल ताच्या मतीन केदाळें आसतालें, म्हजी आवय कित्याक तशें करताली, तिच्या निमाणे मरणाच्या थंडीर आसतना कित्याक ती तशें विचारताली, कित्याक दुबाव तिका आसलो, कित्याक ती तितली कंगाल जाल्ली. आनी एक दीस मागण्यांत आसतना ताका एक सवाल ताच्या मतीक गेलें. आपणाचें मरण कळीत आसलो जेजू, आपूण खंयच्या रितीन मरता म्हणून कळीत आसलो जेजू, शिसांक ताणें तें सांगलें सयत, पूण त्या घडयेक पावतना तो कित्याक कंगाल जाल्लो, तो कित्याक तितलोय भियेल्लो, कित्याक तो तितलोय देदेस्पर जाल्लो, हे सवाल ताच्या मतीक गेले. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आनी तो म्हणटा ही जावन आसा भावार्थाची खाळकी रात. हर एका भावार्थ्याच्या जिवितांत ही खाळकी रात येवंक जाय तो म्हणटा. कित्याक हांगासर येदोळ कितें आमी पळयलां भोगलां तें आतां भोगोवंक वा पळोवंक मेळना वा तें स्पर्शाक मेळना. देव म्हणटा आसतना आमी इगर्जेक वेता, थंयसर पवित्र बलिदानांत वांटो घेता, कुमगार सेवता, कुमसार जाता आनी कितें हें सगळें आमच्या आतांक आपडूंक जाता, कानांत आयकूंक जाता, दोळ्यान पळोवंक जाता, स्पर्शाक तें मेळटा, अनुभव जाता. रेतीरेक आमी वेता थंयसर अनुभव जाता. पूण असली एक घडी आमच्या जिवितांत येता, त्या घडये असले खंयचेंच आमच्या जिवितांत भोगना. देव आसा म्हणी भोगना,
तितले एका कठोर परिस्थितीक मनीस येता जाल्यार ताका म्हणटात ती जावन आसा ताच्या भावार्थाची काळकी राहत, ती ताणें उतरोवंक जाय. लुकाच्या वांजेलांत 22व्या अध्यायांत आमी जेजूच्या असायकपणा विशांत समजून घेता. लोक हंतांनी कशें जेजू कश्टालो, कशें कंगाल जालो, कशें बेदस्पर जालो ह्या विशयांत तो विवर दिवन सांगता. पयल्यान बेकामीर उंड्याचे परबेच्या दिसा वा थोड्या ती तयारी जावन आसतना जेजूच्या कानाक पडलें आपणा विशांत भायर लोक म्हणजे शास्त्रीय आनी फारिजीव गुटमोळ करते आसात. कशें हाका धरचें, खंयसर हाका धरचें, कितें आमी करयेत ह्या विशयांत तांचे मदेंच जूंत चलतात, तांचे मदेंच गुटमोळ चलता म्हणून ताका खबर आसली. तितले मात्र न्ही, आपणाचो एकलो शीस जुदास तांचे सांगत आसा म्हणून ताका खबर आसली. मात्र न्ही, हो जुदास कितें करीत म्हणलें ताका ताची खबर आसली. हे सगळे सांगता मेळून एक अवकाशा खातीर राखतात. एक अवकाश मेळ्ळ्यार पुरो, जेजूक धरून कितें करचें म्हणून ते चिंतून आसात. आनी ह्याच सांगता बाकीचे शीस आसात, जेजू तांकां पळयता, तांकां सांगता रावोंक सांगता, ते कितेंच गण्य करिनात. जेजू परत परत सांगता म्हाका धरतले, मारतले, थिंपी उडयतले, आकमान करतले, आनी कितें तो सांगता, पूण ते गण्य करिनात. ते ताच्याच संवसारांत आसात. तरी पूण कोणी आपणाच्या सांगाता ना म्हणून जाणा आसून ह्या 12 जाणांक तो सांगाता घेता, एक आवय बरी सांगाता हाडता आनी तांच्या सांगाता जेवता. आनी जेवताना तो म्हणटा ही म्हजी कूड, ही म्हजी कूड, हांव म्हजी कूड मोडून दिता. इतलें सांगल्यार तांकां तें तो कितें सांगता म्हूण समजूंक ना. आनी ताचे उपरांत तो कोणा लागीं वेतालो, आपणाचें लागशिल्लें म्हण आसलें हे शीस तांचे लागीं ताका कितें भोगता काळजांत तें सांगूंक जायना. तितले कळवळे ताचे भितर आसा ते सांगूंक जायना. समान रितीन ताणें सांगून दाखयलें पूण तांकां समजना. आनी निमाणें पेद्रू सरशी तो वेता आनी पेद्रूक म्हणटा, पळय सिमांव, सैतानान तुमकां गोव साळिल्ले बरी साळूंक अधिकार मागोवन घेतला. सैतानान अधिकार मागोवन घेतला. मनशाच्या आत्म्याचेर सैतानाक कसल्याच रितीन अधिकार ना. जर हांवूच त्या सैतानाच्या कर्तृत्वानी हांव मुखार सरता, ताच्या पक्षेक मेळोवंक तयार आसा, तर त्या दाळा मात्र ताणें आमचे भितर येवयेत ना जाल्यार ताका बिलकुल मनशाच्या आत्म्या थंय रिगोवंक साध्य जायना. पण हांगासर जेजू म्हणटा तुमकां गोव साळचे बरें साळूंक ताणें परवानगी मागोवन घेतल्या. तर तूं सत्रयेन राव, मागणें कर, तिरसणेन राव, जागृत जाया. पूण इतलें सांगून तो जाणा आसलो हांचेर पातयेवंक जायना. हांचे तावन कसलीच भजवण आपणाक मेळना. आनी थंय तावन जेजू उठता आनी म्हणटा या आमी ओलिवे दोंगराक गेत्सेमने मळ्याक. थंयसर कित्याक, थंय कोण आसा? थंय बापा लागीं जेजू उलोवंक गेलो. ह्या संवसारांत आपणा सांगता आसल्ल्यांक आपणाचे कळवळे समजनातल्या वेळार जेजू गेत्सेमने मळ्याक वेता आनी थंयसर आपल्या बापा लागीं आपणाचे कळवळे सांगोंक सुरू करता. आनी लोकांन बरयल्लीं उतरां हांगासर आयकतना आमच्या काळजांत, आमच्या आंगांत शिरशिरो उठोवंक पुरो. ताचेर चड संकश्ट आयिल्लें आसता आनीकी चड लाल येवन तो मागतालो आनी ताचो घाम रक्ताच्या थेंब्या बरी धरणीर गळोवंक सुरू जालो. कित्याक तितले गोर कळवळे ताचे ते आसले. कित्याक तो तितलो कंगाल जाल्लो म्हणलें आमकां समजना. हाका शीद जाप वांजेलांत आमकां खंयसरी मेळना. मेळ्ळ्यार ती आमकां समजोवंक आनीक वेळ जाय, आनीक चडीत वेळ आमी नियाळ करूंक जाय. पूण ताच्या की हांव एक 3 निदर्शनां हांव तुमच्या मुखार दवरतां, वा 3 खासगी दर्शनां, प्रायवेट रेवलेशन्स म्हणटा आमी. पवित्र सभेंत सांतांक प्रायवेट रेवलेशन्स मेळचीं आसात, म्हळ्यार खासगी दर्शनां मेळचीं आसात. ती सगळीं पवित्र सभा मानून घेता म्हणूंक जायना. थोड्यांची कशें देवशास्त्राक ताळ पडटा जाल्यार, आमच्या भावार्थ विरोध नात जाल्यार तेवळ मात्र पवित्र सभा ती मानून घेतात. आनी हांव हांगासर सांगोवची 3 दर्शनां ती पवित्र सभेन मानून घेतलीं आसात. कितें जाप दितात? जेजू कित्याक तितलो कंगाल जाल्लो म्हणल्यार कितें जाप दितात? 21व्या शतमानांत जियेल्ली मिस्तीक अन्ना कॅथरीन ती बरयता.
तिणें दर्शन देखलें. कितें म्हणून ती बरयता, जेजू धरणीर पडोवन मागतालो आनी ताका फुडल्या शतमानांनी मनशा कुळान करच्या सर्व पातकांचें दर्शन जालें. जेजू गेत्सेमने मळ्यांत मागोवन आसतना मुखल्या शतमानांनी फुडल्या शतमानांनी करोडो लोक ह्या संवसारांत येतलो, करोडो लोक जियेतलो आनी ह्या लोकांन केल्लीं पातकां ताणें पळयलीं. आनी उपरांत असलेंच दर्शन आनी एक मिस्तीक 1920 इसवेंत ती जियेल्ली जोसेफा मेंडेस म्हणली. तिच्या बुकांत ती बरयता, सिस्टर मोगा खातीर क्रिस्तस उलो ह्या बुकांत ती बरयता, फुडल्या जनांगांनी करचे महाअपराध हांवें पळयले. तें जेजून तिका सांगलें दर्शन. फुडल्या जनांगांनी करचे महाअपराध हांवें पळयले, मात्र न्ही ते सर्व अपराध म्हजेर तापरले. आनी हें विद्रूप जाल्लें मुखामळ घेवन हांव बापा मुखार त्या सर्व भुरग्यांक काकोळत दाखोवच्याक मागा लागलो. मनशा सैमांत आसल्या म्हाका तितली कठीण पातकां आटोवंक जाली नात. म्हज्या कुडींतलें सगळें रगत गामा बरी वळोवन थेंबे जावन पडटा अशें बगलें. पूण बापाचो क्रोध निवारूंक हांव त्या भुरग्यांक जामीन जावन रावतलो. ही जावन आसात उतरां दर्शनांत जेजून तिका सांगलें. फुडल्या जनांगांत फुडल्या शतमानांनी येवच्या लोकांना आदारलीं सर्व पातकां ताचेर थापरलीं. आनी इसाया प्रवादी आमकां सांगता, जेजू पळोवंक कसो आसलो त्या घडये. कोणूच ताका पळोवंक आशे नातले, ताचें मुखामळ तितलें आकर्शीत नातलें. तें इतलें विद्रूप जाल्लें, कोणीय ताका गुवन पळोवचें तसलें एक तें साहस कोणी करचें नातलें. कित्याक तें रूप ताचें न्हय, तें रूप मनशा कुळाचें. शतमानांनी येवच्या पातक करच्या पातकांत आसलेल्या सगळ्या मनशा कुळाचें रूप तें इतलें विद्रूप जाल्लें रूप घेवन जेजू म्हणटा, हांव बापा लागीं गेलो, बापा मुखार रावलो आनी फुडें मुखल्या काळार हांव समेस्त मनशा कुळाक पातकांत आसलेल्या म्हज्या भुरग्यांक जामीन जावन रावतलो. आनी कसलीं पातकां ताचेर थापरलीं म्हणटा जेजू. लायफ ऑफ क्रायस्ट ह्या बुकांत आर्चबिशप फुल्टन जोशीन अशें बरयता, तुटलेलीं काजारां, अविश्वासी जिवीत, प्रद्वार आनी पवित्र सभे विरोध केल्लीं पातकां जेजूचेर तापरलीं. ताणें केल्लीं न्हय, पूण ताचेर तापरलीं. कितें? जेजून प्रद्वार केला, जेजू अविश्वासी जिवीत जियेला, जेजू ताच्या संबंदांत ते पवित्रपण ना, जेजून केल्लें न्हय. पूण जेजूचेर ती थापरलीं. त्या देखून हांगासर जेजू म्हणटा, हांव बापा मुखार रावतां. ही सगळीं पातकां घेवन बापा मुखार रावतां आनी हें सगळें वजें घेवन जामीन जावन म्हज्या भुरग्यांक हांव सोडयतां. आतां आमकां समजता मोगाच्या बाबा आनी भयणी जेजूचे 8 विटे आनी 11 कसले आनी कित्याक जावन आसले म्हणून. आमच्या जिवितांत एक ल्हानशें एक्सिडेंट जालें म्हणचें त्या, आनी तें एक्सिडेंट जालें जाल्यार आमकां लागचो एक शॉक कितें आसा. चिंत्या आमच्या कुटुंबांत अशें जावंक नजो, पूण कॅन्सर आयलें म्हणजे त्या तो शॉक आमकां तोडवून घेवंक जायत की. सगळें कुटुंब एकल्या कॅन्सर आयिल्ल्या पिडेस्ताच्या कर्साक तें सगळें कुटुंब नासाच्या हंतक पावता. अर्थीक रितीन जावं दी, खंयच्याय रितीन जावं दी, तें सगळें कुटुंब ह्या एका परिस्थितीक वचून पावता. चिंत्या ह्या दिसांनी कोणाच्या एका कुटुंबांतले एका सद्याचें जो ताचें काम, ताच्या कामा वरवीं सगळें कुटुंब चलता, ताचें काम गेलें. तो वळ भोगचे ते 8 विटे त्या पिडेंत आसतना, कश्टांत आसतना, कोणी सांगात नात म्हणून जाल्ल्या वेळार भोगचे ते 8 विटे भायल्यान पळयतना ती परिस्थिती समजत, पूण तुमच्या भितर आसचे ते कळवळे सांगूंक जायनात. कंगाल जाल्ली स्थिती पळयतना कळत, पूण तुमकां कितें भोगता भितर तें सांगूंक जायना. पूण तो वळ कोण बुजवण दीत, कोण बुजवण दीत. पूण हांगासर लुकाच्या वांजेलांत आमी आयकत, हांव एक बडवो येवन जेजूक बुजय लागलो. एक बडवो येवन जेजूक बुजय लागलो. कितें म्हणून? खंयच्या उतरां पावतीत गे, कितें म्हणून बुजोवंक लागलो. आनी परतून मिस्तेक सिस्टर अन्ना कॅथरीन ती आपल्या दर्शनाक कितें देखलें आनी एक कोसो कितें देखली ती सांगता. बडव्यान ताका फुडल्या जनांगाची आनी एक कोस दाखयली. एक कोस सगळे मनशाक पातकांत आसचें आनी तांचें पातक जेजू तापरलें, ती एक कोस जाल्यार आनी एक कोस बडवो जेजूक दाखयता. कितें? जेजून ही कांच पियेल्यार कितें जायत म्हण ताणें दाखयलें. जेजून
बापान दिल्ली कांच जेजू पियेत जाल्यार कितें जायत संता भक्तांचो व्हड एक सागरच जेजून पळयलो संत भक्तांचो व्हड एक सागर पळयलो आनी ही कांच व्यर्थ न्हय पगार हे एक 100% फळ दिवचें तसलें म्हजें काम म्हूण जेजू घेता आनी थंय तावन तो उठता आनी थंय तावन सांगता या म्हजो वेळ आयलो म्हजो वेळ आयलो आनी मुखार ताच्या कलवारीच्या पयणार जेरुसलेमच्या स्त्रियो ताका पळोवन रडतात आनी तो वळ जेजू म्हणटा म्हजे बसत रडा नाकात म्हजे बसत रडा नाकात बघा तुमच्या भुरग्यां बसत मुखल्या पिळगे बसत मुखल्या जनांगा बसत रडा कित्याक हांवें कितें पळयलां गेसेमनी मळ्यांत तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळोवंक नजो जें कितें म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयलां मनशा कुळाची ती पातकां ती तुमी पळोवंक नजो तुमी पळोवंक नजो तुमच्या भुरग्यांनी पळोवंक नजो देखून तुमच्या भुरग्यां बसत मागा तांणी वाट सुकना अशें तुमी पळया तांचे बसत सदांनी तुमी मागा मोगाच्या भावा आनी भयणी देवाक आमचे बरें काल आज फाल्यां ना देवाक सगळें एकसरीत आज ही घडी मात्र त्या देखून जेजून पळयल्ल्या दर्शनांत जेजूक दिल्ल्या त्या दर्शनांत फुडल्या जनांक म्हळ्यार हांव आसा तुमी आसाय आनी हांगासर आसले आमी सगळीं आसांव ताच्या दर्शनांत आमी आसांव ही पिळगी ताणें येदोळसो पळोवन जाल्या आनी आमी कितें पात करता आमी खंयच्या स्थितीर आसा म्हण तो जाणा आनी इतलें जाणा आसूं न्ही सांबाळ म्हणटा एका बऱ्या मनशा पासून मरोवंक 1000 जण मुखार येतात एक बरो पॉलिटिशियन जाल्यार वा तसो अभिमानी जाल्यार ताच्या पासून मरोवंक कितले जण तयार आसतात आमी पळयलां पूण फातकी जावन आसल्या आमकां पळोवन एक मनीस मरोवंक तयार जाता जाल्यार आमकां सडवण मेळटा म्हणून तो ताची कांच पियोंक तयार जाता जाल्यार तो जेजू क्रिस्त म्हणून सांपावल सांगता देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी ह्या दर्शनांत आमी समजता जेजून बरयल्लें रगत आमचे बसत देखून जेजू आमचे बसत मागता केन्नाच आमी नास जावंक नजो ताणें मागलें कुर्सार तावन बापा ते कितें करतात ते नेणात जेजू जाणा जेजून पळयलां जेजून आमचें जिवीत पळयलां मुखल्या शतमनान कितें घडटा म्हूण ताणें पळयलां पूण त्या देखून जेजू म्हणटा बापा तांचेर हें घेनाका तांचे पातक तूं हें घेनाका पगार तांकां बक्षी निमाणें कुर्सार प्राण सोडतना जो आवनो आयच्या वांजेलांत आमी सांगलें आयकलें संपदलें कितें संपदलें जाल्यार आमी कितें हांगा आसा संपदलें कितें सैतानाचें राज संपदलें ह्या संवसारार सैतानाचें काळोखाचें राज आसलें तें संपदलें मरणाचें राज तें आसलें पातकाचें राज तें आसलें संपदलें पूण आतां तो विशय वांत आसा तो विशय वाकवेता पूण थंयसर एक संपतना आनी एक अध्याय सुरू जाता एक रयत गोवाचो कण भुंयत घालन तो घरा येता तितल्यार ताचें काम त्या दिसा जालें पूण ताच्या उपरांत जें कितें भरणी भितर जाता मातयेच्या गर्भान जाता तें ताका कळीत ना थंयसर कितें घडटा कशी तें बी फुलोवन तें भायर येता तें आमकां ताका सांगूंक जायना तें भितर कितें घडटा ताका सांगूंक जायना पूण थंयसर संपतलें न्हय थंयसर नवो युग सुरू जाता जेजू क्रिस्त आज ताका फोंडांत दवरतात पूण ताका आमच्या काळजांत आमी घेतला जाल्यार थंयसर नव्यान नवो स्पिरीट आमचे थंय तो उपजोवंक शकता नव्यान एक नवो युग आमचे थंय तो सुरू करूंक शकता त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी त्या गेसेमनी मोळ्यांत सगळ्यांक आमी एक ना एक तर सुरी घेवंक आसाच आमी सांगूंक जायना आमी एस्केप जाता जायना कित्याक हर एकल्यांनी ह्या संवसारांत आयिल्लीं असोल्या एका खाळक्या रातीन देवाचे आनी देवल्या उपरांत तो नाश जायना तो भायर जैतेवन जावन येता कित्याक जेजू मेल्ल्यान थंय देवलो आनी भायर आयलो नवो युग सुरू जालो तसलो एक नवो युग आमच्या काळजांत सुरू जावंक जाय तो युग संपूर्ण तरान जेजूक समर्पण दिल्लो तो युग जेजूच्या नांवा पासून समर्पण दिल्लो आनी सगळें जिवीत ताचे पासून समर्पण दिल्लें आमचें तें जालें तें रुता जालें जाल्यार जेजू मेल्लो सार्थक जाता तसल्या युगा पासून आमी राखून रावया ताची कृपा आनी आशिर्वाद मागून घेवया
दुसरो भाग सांभ्रमिक प्रार्थना. आज देवाचे व्हड कृपेचो दीस. देवपुता जेजून कुर्सार आपलो प्राण अर्पिल्ल्या भागी दिसा पवित्र सभा सगळ्या संवसाराच्या विविध गरजा पासत सांभ्रमिक तरेन मागता. सुरवेर ह्या जाक आमी मागा जाय जाल्ले तेसांव उसारता. उपरांत माऊनपणी त्या तेसावां खातीर मागोवंक आमकां उलो दिता आनी निमाणे व्हड ताळ्यान त्या तेसावां पासत मागता. तर आतां उबी रावन येजाकान दाखोवन दिल्ल्या इराद्या खातीर काळजातावन बापाक उलो मारया. पवित्र सभे बसतो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाचे पवित्र सभे बसतो प्रार्थुया. आख्खे पृथ्वीचेर आमचे पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा आनी आमी आमच्या सर्गींच्या बापाक थांबन आसतना वाकणशाक ताणें आमची जीण सवस्कयेन राखची आनी आमची काळजां आनी मोनां समाधान करची. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्पर बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदारा शासनाच्या देवा, जेजू सवे सगळ्या राष्ट्रांक तुझी महिमा उगडापी केली. आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेक बाबार्थांत सदां थीर करून दवर आनी तुझे काकुळतीन सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. भगवंत बापा पासतो. आतां मागुया आमी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पासतो धमदुतांच्या वर्गांत अख्खे पवित्र सभेचो बापोय आनी गवळी जावंक देवान ताका विंचून काडला. ही भरादीक जबाबदारी विश्वासीपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे कुशे प्रमाणे देवाची परजा चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. अगणित जणवयेच्या आनी सर्व बलिश्ट देवा, भगवंत पेद्रोचेर आनी ताचे फाटल्यान येतेल्या हरी एका भगवंत बापाचेर आखे पवित्र सभेची भरादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्याय. आमच्या भगवंत बापान आपल्या जाणवयेच्या उतरान आनी परसळीत देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णयेचे वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या तारवाचेर उप्रासलेल्या वादळा मदें धीरादीक तांड्याला बरें थिरायेन सुकाण धरून तिका फूड करूंक आनी बरो गवळी कसो सगळ्या आपल्या शेळयांक राखोवंक आनी सोरोवंक आनी ताचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या वसवडान आनी धैर्यान ताका भर म्हण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. पवित्र सभेच्या सगळ्या वर्गां पासतो. मागुया आमी सर धर्मनेऱ्यांच्या वर्गां आनी बावर्त्यां पासतो. पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाक आनी समेस्त धर्माध्यक्षांक, याजकांक, प्रधान सेवकांक आनी सर धर्मनेऱ्यांक सगळ्या बावर्त्यां बरोबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आखी गुडार्थ कूड तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. हे गुडार्थ कोडीच्या संद्या पासत म्हणजे आमा समेस्तां पासत आमी मागणें करता तें तूं दयेन आयक. आमच्या जण एकल्याच्या पोवण्या प्रमाणे तुजी साखरी विश्वासीपणान करूंक आमकां करपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. क्रिस्ती धर्माच्या 900 पासतो. आतां मागुया आमी क्रिस्ती धर्माच्या 900 पासत बावर्त्याची सतां मोनांत आनी काळजान घेवंक तांकां आयती कर म्हूण आनी पवित्र स्नाना वरवीं तांची सर पातकां बगसण
आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताक तांकां एकवटाय म्हूण आमच्या दयाळ बापा लागीं मागोया. सर्व पदवेधर आणि शासनाच्या देवा, तुझे पवित्र सभेक सदांच नवी भुरगीं दिवन तिका तूं फळाभरीत करताय. पवित्र स्नान घेवंक तयार जाल्ल्या नव्या शिसांचे गिन्यान उजवाडाय आनी तांचो बाबार्थ चडय. आनी पवित्र स्नानाचे जरीत नवो जल्म दिवन तांकांय तुजी आपणायलेले भुरगीं कर म्हण मागता हांव जेजू क्रिस्त आमच्या स्वामिया वरवीं. क्रिस्ती परजेच्या एकवटा बसवतो. मागोया आमी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरता त्याच आमच्या सर भाव भयणी पासवतो. काळजान आनी करनेन सत सोदूंक तांकां कृपा दी म्हण आनी आमच्या संगता तांकांय सगळ्यांक आपले एकेस पवी सभेंत एकठांय कर आनी सांबाळ म्हणून बापा लागीं मागोया. सर्व पदवेधर आणि शासनाच्या देवा, शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटांत सांबाळताय. तुज्या पुताच्या हिडाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटयलेल्या समेस्तांचो एकवट एकाच अखंड भावार्थान आनी प्रितीमोगान तीर कर. जेजू क्रिस्त आमच्या स्वामिया वरवीं. जुदेवां बसवतो. आता मागोया आमी आमच्या जुदेव भाव भयणी बसवतो. देवाची विंचलेली फर्जां जावन तांणी सर फर्जां मदें देवाचें उतर पयलें आयकलें आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगान वाडोवंक आनी करार केल्ल्या देवाचें विश्वासीपण वळखून ताका विश्वासी रावोवंक आनी ताच्यो बसवण्यो संपूर्णेन भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागोया. सर्वेस्परा शासनाच्या देवा, अब्राहमाक आनी ताचे संततीक तुवें बसवण्यो केल्यो देखून विश्वासान आमी तुका हें प्रार्थना करता. पूर्वी तुवें तुजी करून घेतलेले परजेक बसयलेल्या सोडवणदाराक वळखूंक आनी ताचे वरवीं बसयलेलें दायज भोगूंक पावय. ही आमचे मागणी दयेन आयकून घे जेजू क्रिस्ता आमच्या स्वामिया वरवीं. जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरिनांत तांचे बसवतो. मागोया आमी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार म्हूण वळखून घेनांत तांचेय बसवतो. देवान नेमलेल्या एकाच सोडवणदाराक मानून घेवंक आनी सोडवणाची वाड धरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागोया. सर्व पदवेधर आणि शासनाच्या देवा, संवसारांत हिशोब नासलेलो लोक आजून जेजूचेर बाबार्थ दवरिनात. तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कृपा दी आनी सताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय तुका वळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचे गोट संपूर्णයෙන් समजून घेवंक आमची थान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्त आमच्या स्वामिया वरवीं. देवाचेर भावार्थ दवरिनांत तांचे बसवतो. आतां मागोया आमी देवाक वळखणान त्या मनशा बसवतो. खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद्द दिव्या देवाशी पावोवंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या कणवळ्या बापा लागीं मागोया. सर्व पदवेधर आणि शासनाच्या देवा, समेस्त मनशांनी तुका आत्रेगान सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटा सदा दोशी जावंक सगळ्या मनशाक तुवें रचल्याय. क्रिस्ती लोकाच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखूंक आनी अशें सगळ्या आडकळींचेर जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. हे परी तुज्या एकल्या सुखऱ्या देवाच्या समेस्ताच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादोशी कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या स्वामिया वरवीं.
राजकारभाऱ्यां बसतो मागोया आमी हर एका देशांच्या राजकारभाऱ्यां बसतो देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आणि हे भाशेन सर देशांनी खरी स्वतंत्राय आणि शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आणि तांच्यो कुशो घडखर म्हणून बापा लागीं मागोया. सर्व पदवेधर आणि शासनाच्या देवा, सर्व मनशांची काळजां आणि सर्व लोकांचे हक तुझ्या हातांत आसात. हर एका देशाच्या राज्यकारभाऱ्यांचे तुझे दयाळ दिश्ट घाल. तुझे कृपेन तांच्या राज्यकारभारा खाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसूं. सर्व वाटांनी गांवचे सुदारण जावं आनी समेस्तांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक सत्य हक्क मेळो. हे आमचे मागणे बळेपणान आयकून घे जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. तरेतरेच्या वायटांक संपडलेल्या बसतो. आता मागोया आमी तरेतरेच्या वायटांत संपडलेल्या बसतो. मनशाची मनां सगळी असतांतली निवार म्हणून पातक्यांक देवसराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हणून सरतरांच्यो सांकळी आनी बंदपास मोडून उडय म्हूण भुकेल्ल्यांक खाण जेवण पिडेस्तांक भलायकी आनी खैद्यांक सुटका दी म्हूण पयनाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण परदेशांक आपापल्या माय गांवांत आनी मरणाचे तनीर आसलेल्यांक सर्गा राजांत पावय म्हूण आमच्या बापा लागीं मागोया. सर्व पदवेधर आणि शासनाच्या देवा, दुखेस्तांची तूं बुजवण, कसरतेल्यांची तूं घटाय. सर्व तरांच्या कष्टा विघ्नांनी तुका उलो मारतेल्यांच्या मागण्यांक कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुजे दयाळेची कनवळ्या बापाच्या काळजाची गोडसाण साकोन बुजवण आनी संतोष ती बगूंक पावूं. ह्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. तिसरो भाग कुर्साचो नामान. कुरिजुदेवांक एक आडकल आनी हेर जातीच्यांक एक पिशेपण. तरी पूण देवाचे आपोवणे लाभल्ल्यांक जुदेवांक तशे हेर जातीच्यांक कुरीस देवाची सामर्थी आनी देवाची जनवाय. जेजून कुर्सार मेल्ल्या तवळतावन आत्मनाचे आतेर जावन असलो कुरीस आमच्या सडवणेचे बोंदेर जाला. म्हाका दर निर्तावन उंच उबारल्या तवळ सर मनशाक म्हजे थंय हांव व्हरतलो म्हणलें जेजून. कुरीस जैताचे निशाणी, जेजूचे सिंहासन. दंपलो कुरीस आतां प्रधान सेवाक संभ्रमान पुरुषावार वेदीक हाडटलो. वेदी मुखार प्रधान याजाक कुर्साचो एक भाग उक्तो करतलो आनी आपले रुखार कुर्साचे ताचेर उमकडलो संवसाराचो सडवंदार म्हूण 3 पोवटी गायतलो. तवळ येया नमस्कार करुया म्हूण आमी कुर्साक उबे रावन मान करचो. सर्व आमी उबे रावया. आपले कुर्साचे रुखार ताचेर उमकडला संवसाराचो सडवंदार. नमस्कार करूया.
आपले कोळसाचे रोकाड ताचेर कळला संसाराचो सोडवणदार. नमस्कार करूया. आपले कोळसाचे रोकाड ताचेर कळला संसाराचो सोडवणदार. नमस्कार करूया. आता 7 सुवात्यांनी कुरीस आराधनाक दवरतले. व्हडा भक्तीपणान आनी शिस्तेन आमी मुखार सरून कुर्साक नामान करया. उगडास दवरा. ह्या कोरोना पिडेच्या संदर्भी कुरीस आपडोवंक आनी ताजो उमो घेवंक आडवारला. त्या देखून कुर्साक केवल मान बगोवन नमस्कार करचे. Kursa bagiruka तुझे सारको दुसरो ना. फुलान फळान सरसाव तुका खंयच्याय वनान मेळना. दुलो किडे दुलो ब्रुकार दुलो वजन सांभाळता. गा तुझी बे गौरवता सो जैता ताची प्रगती. कळय वृत्तांत्या कुर्सासो कबरताची मेल्याची. ती किड्यांची रूम काढून तो केली चढवून मनशाची. देवसराची लाडीक बोलोवन आला पावडो पाळसालो. आडवारलेले फळते घावून सृष्टीचो व्हड गोड केलो. तेन्ना सेवान काकूट करून खुर्साचो रूख वासायलो. रुखाचेरी गातकी सरपान आदी पुरसाक ठकयले. रुखाचेरी चढवून दारान पापी कुळाक सोडयले. रुखान केल्ल्या गायाक देवान वखद केले रुखाचे. निर्मिल्लो काळजात स्पर्ती शतकांनी आशेलो. पापी मुळाक सोडच्याक मुक्ती बापान पुताक पाठयलो. अंगवारणारी जावन प्रसूती देवर पृथ्वी जल्मालो. खावने पळे नेमतो बाळोक फाळी मातीन गुण
गर्दन साळे निदायला संसार ताची नेना बोळो सोमी प्रकाश साधनायला जिनिताची जाता काबार सर्वोनेचे मोल दिता आपले खुशेन कालवार दोंगरार तारो कुरसारुम काढता भागी रुक्तो करून आलतार पास्का शेळी भेटयता तानिकताचे शिरको पिवन कांद्यान केळ्यान कष्टाता लोंजीनाच्या निष्ठुर भार्यान कडवळताचे उगडता तंत्यान व्हांवता रक्तान उदकान संसारा पाप धुनवेता भागै फावटी बागिरुका वेंगे दिर्वे आमोली राया कानी देवाक तुझा आसन जावच्या भोस्वारी आवडे जाले फावो तुका भागे वोरते लक्षणी तुझे बलिदान काढले पापी मनुष्या कुळाचे तुझे खुर्सा तयार झाले शाबितार सोडवणेचे रुकर तुझे पवित्र केले वारून रगत शेळयेचे सर्वागीवोन त्रिदेवा वैभवानी महिमा जाव बापा पुता पवित्रत्म्याक समासमी नावार्ता ते गायच्या त्या सदैव नावाक नित्ये काळी हर्षिता पवित्र कुसा नमान आमच्या मोगल गुर्ता नमान कुसा जैते होता नमान कुसा आमच्या सौम्याच्या कुसा मना पर्यंत जेजू कालतो जालो जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो खुर्सा ककमाना तम निव्रान मान फावो केलो कष्टा मरणा सर मनशांक भरवो सो
तुका पवित्र कुर्सा नमान आमच्या मोगा गुर्ता नमान कुर्सा जैते होता नमान कुर्सा आमच्या सौम्याच्या चवथो भाग पवित्र प्रसादाची रीत. संसाराच्या सडवणे पासत कुर्सार मोडलेली आपली कूड आणि वर आयलेले आपले रगत उंड्या वायनाच्या रुपार आमचे आत्मिकान पिवन जावन जेजू आमकां दिता. येवकरिस्तांतल्या जेजूक सेवतना आमी ताच्या कश्टा मरणांत वांटली जाता. आज जेजूच्या मरणाचो दीस जाल्ल्यान येवकरिस्त भेटयनात, पूण काल जेजून येवकरिस्त घडलेल्या दिसा कॉन्सेक्रार केल्लो युकरिस्त आतां आल्तारीक हाडटले आनी क्रिस्त प्रसादाची रीत चलतली. मौनपणी ध्यान करून क्रिस्ताक आमचे ते घेवंक आमकां तयार करया. उबी रावया. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें आमी बरवशान आत्रेकता, तर आमकां तुज्या उदार काकूळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव सेवंक वेता. ती म्हजे जडती आनी केस्त हाडिना जावं, पूण तुजे काकूळतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वकात दिवं. पळया देवाची शेळी, सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी.
काळीज मोचे तुका दिता मोगान देवा तुझ्या लागता काळीज मोचे तुका दिता रक्ता घाम कोरड्या मार कांट्या मुकुट खुर्सा भार उगते खाई रक्ता जरी देखता जायना अनुकारी मोगान देवा तुझ्या लागता काळीज मोचे तुका दिता मोगान देवा तुझ्या लागता काळीज मोचे तुका दिता सोमेस मुनीस देवा भुरगी तुझ्या सारक्या सुरपायेची मुझे परीस सर्वान देखता राग मोसर अगेन सोडता मोगान देवा तुझ्या लागता काळीज मोचे तुका दिता मोगान देवा तुझ्या लागता काळीज मोचे तुका दिता Krista अत्म्या म्हाका पवित्र क्रिस्ताची कुडी म्हाका बचाव कर क्रिस्ताच्या रक्तान म्हाका धाडोस कर नानय म्हाका उरता ताची कुशीच्या विक्रस्तानो म्हाका घट करा येवया जेसू मुझे ग्राणे आय तुझ्या दय म्हाका निभई वेगळो हांवें सोडूंक केदी सोडनाका
तुझ्या पासांतलो म्हाका राखून मोराच्या वोगता म्हाका आपली तुझे सजीव म्हाका फरमाई भक्तां सांगाता तुका वरुंच्या प्रार्थोया. सर्व पदवेधर आणि शासनाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या भाग्यवंत मरण आणि पुनर्जीवनपणावरवीं आम्हा मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कणवळायेन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणयेची नवी साल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून तुजे परजेन ताच्या मरणाचो भक्तीपणी उडास केला, तर तिचेर सुभामपणी तुजो आशिर्वाद पडोवन तिका तुजें भक्षणे फावो जावं आनी बुजवण मेळो. तिचो भावार्थ वाडत वचो आनी सर्गीच्या मार्गान तीरपणान चलोवन शासनाचें सोगती बगूंक पावो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्यानो फाल्यां भाग्यवंत हप्त्याचो सोनवार जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे सांभ्रमीक मीस जागरण मीस फाल्यां सांजेर 7 वरार हांगासर प्रारंभ जातलें. 6 वरार न्ही 7 वरार. तुमी घरायेच्या फुडें तुमी बसल्ली बसका थंयच सण वसा. खालचें तशें रुखाच्या पोंदा दवरचें नाका. असल्या कडेच चेरां आसूं दी. आनी परत फाल्यां सांजेर 7 वरार. आज ह्या लितुर्जी उपरांत निमाणें बेसांव आसचें ना. हाच्या बदलाक एक ल्हानशें मागणें ह्या जकान आमच्या खातीर मागलें. हें जाल्ल्या उपरांत मौनपणी आमी आमच्या घरा पाटी वचचें.